सत्तरींतले चरवणे, कोपार्डे, झरमे आनी लागसारच्या वाठारांनी उदका पुरवण करपी दाबोस उदका पुरवण प्रकल्पांतलें उदक पिवपाक कसलोच भंय ना अशें वाळपयची PWD म्हणटा। ह्या वाठारांतले कितलेशेच लोक दुयेंत पडल्यात। थंयचें उदक लोकांक बादलां म्हणपाची खबर पातळिल्ली। PWDन 15 दिसां फाटीं थंयचे बांयचे उदकाची पुरवण बंदूय केल्ली। हें उदक पिवपा सारकें ना अशें PWDन सांगिल्लें। थंयचे लोकांक प्लांटाचें उदक टँकरांतल्यान दितात। मात उदकाकच लागून दुयेंस पातळ्ळां अशें मानपाक कांय लोक अजूनय तयार नात। सत्तरी तालुक्यांत उदक आमी दाबोस शुद्धीकरण प्रकल्पासून उदीक दिता आनी हे प्रत्येक वरांनी आमी टेस्टिंग केल्लें आसता की तें उदक पिवपाक योग्य आसा काय ना कळपाक आमी सॅम्पल टेस्टिंग करपाक गेले। प्रत्येक फिलिंग पॉयंटान टँकर पॉयंटार आमी व्हेरीफाय केलें तर आमकां सॅम्पलान कांयच आढळून येवंक ना आनी इट इज सेफ फॉर ड्रिंकींग पर्पज। तितून कांयच आमकां मिस्टेक मेळूंक ना। हे पिवपाक सारकें योग्य आसा, तितून कांय हे करपाची गरज ना। आनी ह्यो ज्यो बांयो आसा पळय सद्या आमी यूज करिना, ताका लागून आमी टँकर सप्लाय केल्ले आसा। तर हे टँकर सप्लायक आमी बरें उदीक दिता, ते बांयचे बी भरून दिना, ट्रिटेड वॉटरच सप्लाय करता। ताका लागून हितून कांय भिवपाचें हें ना, हे पिवपाक सारकें योग्य आसा। हे उदकाचे सगळे कणीट ही कणीट लायन गेल्या न्हू पळय, तशी थंय शाळे कडेन गेल्या परत त्या बांयच्यो परत दाबोस म्हणजे सगळे पाणी एके कडेन जाता आनी ते बरें पाणी आहा ते बी मिक्सिंग जाता आनी ते पाड जाता। लागण जाल्यार सगळोच लोक दुयेंत पडोंक जाय आसलो। एक्झॅक्टली आमी सांगूंक शकना। हे आतां उदक आहा पळय, पयल्या कोणी सांगतालो कितें हे सोडपाचें न्हू म्हणून। ते तेंच्यांनी ऑपरेटरान कितें करपाचें, एक तर हेल्थाक कळूंक जाय नाल्यार ते आपले इंजिनियर कोण आहा तांकां कळूंक जाय PWDच्या। त्या उपरांत ते एक्शन घेतात। प्रामाणीक रावप आनी राजकीय अस्तित्व तिगोवप एका बरोबर शक्य ना। दोनूय गजाली एकठांय येतल्यो तेन्ना राजकीय फुडारी समाजाचें बरें करपाक पावतले। आदलो नोकरशाह आनी लोकसत्ता पक्षाचो संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश नारायणान पॉलिटिशियन, विलन ऑर विक्टीम ह्या परिसंवादांत उलयतना हें वक्तव्य केलें। फौजदारी गुन्यांव नांवार आशिल्ल्या राजकीय फुडाऱ्यां विशीं लोकांक जागोवपाची गरज विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन उक्तायली। दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत परिसंवादांत दोगूय उलयताले। Increasingly, again I'm making this point with extreme seriousness, increasingly honesty is incompatible with political survival. And therefore a politician can say, look, I did the following things even though I knew that they were not right because political compulsions demanded that. It's not excusable, but there is a genuine problem there. Until we liberate the politician out of this terrible dilemma of the public good versus political survival, as long as they seem to be in conflict, there is a problem. We are expecting the politician to be a superhuman being if you want him to behave persistently in furtherance of public good, even at the cost of political future. And therefore, analysis must actually lead to a sensible set of practical solutions that will work. It's all about incentives. It is with this belief that I have chosen this particular theme, provocative though it is. Right from Parliament to other places, many of our, especially the assemblies, perhaps, many of our legislators, parliamentarians, have a criminal background. Sometimes the charges are very, very serious. It is high time that we also think in the lines of which we need to create an opinion among the people of our country. गोंय आनी केंद्र सरकार मायनिंगाचो प्रस्न जाय तसो हाताळना अशी कागाळ गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरून केंद्रा कडेन मायनिंग पॅकेज मागची अशें फ्रंटान मागलां। तांणी मुख्यमंत्र्याक तशें एक निवेदनय दिलां। आमी 20 आनी 21 तारखेर गोंयचो मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळे आनी गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या वतीन आमी सविस्तर मेमोरेंडम मुखेलमंत्र्याक दिल्लो आसा
आणि ह्या मेमोरेंडमात आम्ही मुखेलमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिला की फाटल्या 8 म्हयन्यांनी गोंयांत मायनींग बंद जाल्ल्या उपरांत मायनींग डिपेंडंटांची परिस्थिती सारकी हलाखीची जाल्ली आसा. That is not the way you solve it. You take action when the time against the people whom you have to take action. See that the mines are open. For this, you should not keep the mines closed just because you have failed to take action against the mine owners or those who have defrauded the treasury or, for that matter, done illegalities in the mining sector. Union Minister for Finance also told us that your Chief Minister should approach us if there is a problem, if the people of Goa are facing problem. He also should come and see that things are explained to us and put up a proposal. You cannot be, as GMPF, come here with asking for X, Y, Z support for to the state, because the chief executive of the state, the chief minister, should be here, and that is what we have conveyed to him. But then, you know, the way the issue is being handled in a cavalier, in a careless, in a flippant manner, it's not something which we are happy about. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.